म्हजें नांव दुर्गादास गांवकार। हांव गाकुवेद ह्या फेडरेशनाचो एक्स प्रेजिडेंट। आज आमी हांगासर जमल्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन आमचो डिमांड आसलेलो की सरकारान बॅकलॉग जो आसा पळय, जो डिक्लेअर केल्लो तेंच्यांनी असेंब्लीन, तो बॅकलॉग पयलीं भरचो। हांगा कितें केलां एज्युकेशन डिपार्टमेंटान, बॅकलॉग तसोच सांडला आनीक फ्रेश अपॉयंटमेंट दवरपाक एडवर्टीजमेंट केल्या। आनी आतां 11 तारखेर तेंच्यांनी टेस्ट दवरल्या भुरग्यांक। सो आमी सरकाराक मागणें केलें की तुमी ही टेस्ट आसा ती पोस्टपोन करात, पयलीं बॅकलॉग भरपाक एडवर्टीजमेंट करात आनी तेज्या नंतर मागीर तुमी उरिल्ले आसा पळय ते जनरल कॅटेगरीचे ते भरात। आमी डायरेक्टराक मेळ्ळे, डायरेक्टरा कडेन डेलिगेशन घेवन डिस्कशन केलें। डायरेक्टरान आमचें आयकून ना आयकल्ल्या सारकें केलें। आमी रोस्टर आमकां इन्स्पेक्शन करपाक जाय म्हणून मागलो, तो रोस्टरय आमकां दिलो ना। आतां जवळ जवळ 50 दीस जाले, आमकां आजून तेंच्यांनी रिप्लाय दिलो ना। ताज्या नंतर मागीर आमी चीफ सेक्रेटरीक मेळ्ळे, सेक्रेटरीक मेळ्ळे, एज्युकेशन सेक्रेटरी, प्लस आमी सोशल वेलफेअर डायरेक्टराक मेळ्ळे, ट्रायबल डायरेक्टराक मेळ्ळे, ट्रायबल सेक्रेटरीक मेळ्ळे, सगळ्यांक मेळ्ळे। हितून चीफ सेक्रेटरी धरून ट्रायबल सेक्रेटरी, सोशल वेलफेअर सेक्रेटरी आनी एज्युकेशन सेक्रेटरी हे सगळे एका पॉयंटाचेर आमचे बरोबर मान्य जाले की सरकारान पयलीं बॅकलॉग भरपाक जाय आनी मागीर तेंच्यांनी फ्रेश अपॉयंटमेंट घेवपाक जाय। हें तेंच्यांनी मान्य केलें। म्हणजे आमी तांकां रिक्वेस्ट केली, तशें जर तुमी आमचे हेजे जर सहमत आसा आनी जर मान्य करता जाल्यार तुमी पयलीं बॅकलॉग आसा तो भरपाक एडवर्टीजमेंट करपाक लायात आनी जो एडवर्टीजमेंट आज दिला तेंच्यांनी आनी 11 तारखेर आतां टेस्ट दवरल्या पळय भुरग्यांची, ती कॅन्सल करपाक लाया। पयलीं तांच्यांनी क्वेश्चन आन्सर केला, थंय कोणी क्वेश्चन विचारलेलो तेन्ना सांगलां कितें की बॅकलॉग आमी आजून भरूंक ना, तो आसा म्हणून। पूण त्या बॅकलॉगान सुद्दां खूब भितर तेंच्यांनी चेंजीस केल्ले आसा, मिस एप्रोप्रिएशन म्हणटा ताका ते भशेन केल्लें आसा। आनी 2014 जो पळय बॅकलॉग दाखयताले ते 228, तो आतां 2018 म्हणटा ते नील आसा। आनी फक्त ह्या इतल्या पिरियडा भितर 23 पोस्ट भरलेले आसा तांच्यांनी, फक्त 23 पोस्ट। आनी आसले कितले 228 आसलेले, ह्या हितूंतले फक्त 23 भरल्या। म्हणजे 222 पोस्ट आमचे ते उरिल्ले बॅकलॉगाचे भरलेले ते भरूंक ना। आनी 2018तलो ते एलोक्यूंत म्हणटा कितें की नील म्हणून बॅकलॉग। तेन्ना आमी हें डायरेक्टराच्या लक्षान हाडून दिवपाक आज हांगासर कॅन्डिडेट जे आसा पळय ते सगळ्याक हांगा जमलेले आसा। कैंडिडेट कोण उरले आनी आमी तांकां सांगलें